हॅलो, हांव डॉक्टर ऑस्कर घालू. ह्या फावटी जी कोविड सर्ज जाल्या पळय ती 1 म्हयनो जालो, आमी सगळे डॉक्टर्स, सगळे नर्सीस, सगळे हेल्थ केअर वर्कर्स सामके जाम जाले. नॉट जस्ट जाम फिजिकली, आय थिंक वी आर इमोशनली, वी आर मेंटली कंप्लीटली ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकडावन. आनी कारण मेन म्हणल्यार की ह्या फावटी फक्त पेशंट्स वाडूंक ना, पूण जे मरतात आनी जे सिरियस जातात पळय सगळे तरणाटे 30, 35, 25 वर्सांचे. तांकां पळोवन एक जो आसा आमचो पेशंट, ताका खरस मारता, 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 खरस मारता. तकल्यांनी तुमी फक्त आयकून की हांवें खरस मारता म्हणून 30 सेकंड्साक म्हणलें म्हणून हें जाल्यार ते 25 दीस ताका खरस मारता. ताका NIV लायला, HFNO लायला, चुरचुऱ्या बावड्याचें सगळें केलां, पूण आजून खरस मारता ताका. सो हें तुमच्या भुरग्यांक जावंक शकता, तुमच्या भावांक जावंक शकता, तुमच्या भयणीक जावंक शकता, तुमचे जे कोण लागींचे आसा पळय ते जावंक शकता न्ही, जातलेंच हें. कित्याक ज्या प्रमाणे हो म्युटंट स्ट्रेन गोवान सामको गोंयभर फैल्ला पळय तो, इतलो भयानक की खरेंच म्हणल्यार समज तुमी वॅक्सीन घेवंक ना जाल्यार कोणाक गुडी पडटली पळय ती, इट्स लायक अ स्नायपर, इट्स जस्ट वेटिंग टू अटॅक यू. आनी हांव समजतां की आमची इकॉनॉमी इम्पॉर्टंट. हांव समजतां की हय म्हाका हांगा बसून एक डॉक्टर म्हणून तुमचो कसो धंदो चलता पळय तो, तुमकां कशें तुमचे फॅमिलीक जेवण पावतलें पळय तें, टॅक्सीवालो जावं, कोणी बारीक धंदोवालो जावं, कोणी बारीक हॉटेल चलयता पळय तो, हांव समजून घेतां की हय तुमची इकॉनॉमी इम्पॉर्टंट, ती जावपा जाय. इवन आय एम नॉट इन फेवर ऑफ अ कंप्लीट ब्रुटल लॉकडावन दॅट हॅपन लायक इट हॅपन द लास्ट टायम, सर्टनली नॉट. पूण जें आमी बंद करपा शकता पळय तें, जे लोक जमता पळय ते पिश्या भाशेन, लग्न आमी 15 दीस पोस्टपोन करपा जायना, पार्टी पोस्टपोन करपा जायना, कजिनो वचपाक मातशे 15 दीस पोस्टपोन करपा जायना, जात्रा, रिलिजियस फेस्टिवल्स, पॉलिटिकल रॅलीज मातशे 15 दीस पोस्टपोन करपा जायना. आमी इतले गोंयकार, आमी इमोशनल गोंयकार, आमी पॅशनेट, पूण आमी मूर्ख, सामके मूर्ख. वी आर ऑन अ कलेक्टिव्ह सुइसाइड मिशन, particularly in Goa. We are not getting the RT-PCR tests done for the tourists who are coming in. We are not screening anybody. Clubs are packed. Casinos are packed still. I don't understand. 15 days. Just do that. Bring down the rate. Go back to your economic activities that were there. नाल्यार हें फक्त प्रोलॉंग जाता. देवा खबर आनी 1 म्हयनो 2 म्हयने कितले आनी लोक मरतले पळय ते, कितले आनी फॅमिलीज आर गोइंग टू बी बेरीड. दिस इज नॉट वॉट अ डिसंट सोसायटी डज. पॉलिटिशियन्साक सोड तूं, बाकीचे बिझनेसमॅन सोड तूं, आमी लोक कितें करतात पळय ते पळोवपा जाय न्ही. ही परिस्थिती जी आसा पळय ती ह्या फावटी, गेल्या फावटी कोणी मातशी ती सवकास येताली आमकां, केस्यो सवकास येताल्यो, इतल्यो सिरियस येनाशिल्ल्यो, आनी आमकां डॉक्टरांक टायम मेळटालो लोकांक साल्वार करपाक. आज ऑक्सिजन ना, किंवा लोक ट्रॉलीचेर GMCन, जमनीचेर, प्रायव्हेट हॉस्पिटलासून जमनीर दवरपा पडटा आमकां. इतली परिस्थिती जाल्या, इतली भयानक परिस्थिती जाल्या. सो एक कोणी मातसो कमी करपाचो प्रयत्न बाय कीपिंग ऑल दीज गॅदरिंग्स टू अ कंप्लीट मिनिमम स्ट्रिक्टली बाय लॉ, ह्या सरकारान तितकें पुणी करपाचें. बाकीचो सरकार कितें करता पळय तो खंय घडटा, कोण पडटा, कोण विकतो घेता, कोण विकतो, कोण भायर उरता पळय तेन्ना बोवाड मारता कसलो पळय तो, तें सगळें आमी पळयता. सरकार आनी ऑपोजिशन म्हणल्यार आमकां फकावपाची गरज ना, आमकां कळटा तें. पूण आमी लोकांक कोणी एक निर्णय घेवपा जाय. प्लीज डू नॉट assemble in large quantities for any damned
reason for the next 15 days. Otherwise, you're going to lose a loved one. And trust me, losing a loved one or going through the sheer horror of suffering from COVID, and I reiterate again, this time it is young patients who are going through the trauma. It is young patients who are dying. And we have no bloody reason to kill our young people like this simply because of our negligence, simply because of our selfishness, and simply because of our short-sightedness. I don't know whether this is going to have any goddamn impact on society, but I had to get it off my chest. Thank you very much.